आदलो डेप्युटी सीएम ऑफ गोवा आणि फातोड्डेचो आमदार श्री विजय सरदेसाय हांणी वर्साचे पद्दतीन आयज फातोड्डा शेत रोंपलें. ताचे सांगाता ताचे काउन्सिलर शेतांत देंवले. उपरांत मिडिया लागीं उलयतना ताणें सांगलें की मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद नायक हाका आपणें रिक्वेस्ट केला की गोंयांत कोल येवपाचो बंद करचो म्हूण. विजय सरदेसायान श्रीपद भाऊक एक लेटर केल्या आनी विनंती केल्या. तशेंच विजयान सांगलां की आपूण काँग्रेस पार्टीच्या डिसिजनाक रावता. 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक अलायन्स करचें ओना. विजय म्हणटा सेक्युलर पार्टी सगल्यो एक जावंक जाय आनी एक टीम गोवा म्हूण घडून इलेक्शन झुजोंक जाय. हे भाशेन तो म्हणटा जरी तो सगळी पार्टी सेक्युलर पार्टी एक जाल्यो जाल्यार आमच्यांनी बीजेपीक पयस दवरूंक जाता. विजय सरदेसाय तशेंच म्हणटा की दिल्लीचो आपाचो पावर मिनिस्टर आनी गोंयचो बीजेपीचो पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल हांचे मदीं जी डिबेट जावची आसा इलेक्ट्रिसिटी लागून ही बेश्टी लोकांच्या दोळ्यांत धूळ उडोवपाचो प्रयत्न. तो म्हणटा सद्याक गोंयांत मेन इश्यू आसा तो कोल जावं CZMP हाचेर सारकी डिबेट जावंक जाय. बायलांचो एकवट हिची कन्व्हेनर श्रीमती आवदा वेगस हिणें आयज मारगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोवा गव्हर्मेंट तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटा लागीं मागलां पोक्सो ॲक्ट 2012 एप्लाय करून सेक्शुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन स्टॉप करचें म्हूण. ती म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर एक्शन घेवपाक सारको फेलियर जाल्लो आसा आनी सेक्शुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन गोंयांत तशेंच इंडियेन वन्स एंड फॉर ऑल स्टॉप जावपाक जाय म्हूण. तशेंच तिणें गोवा गव्हर्मेंटाक टिका केली बिकॉज गोंयांत प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन ना. फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचो लँडलायन फोन 2741000 सुमार 10-12 दीस जाले बंद आसा आनी फातोड्डेकारांक खूब त्रास पडटात. गरजेक फोन करतलो जाल्यार पुलिसाचो फोन बंद. आयच्यो सालसेतांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा 90 आनी 8 केसीस आसात. बाली कुंकोली 40 आनी 6, कणसावली 30 आनी 1, चिंचिनी 50 आनी 3, कुर्तोरी 40 आनी 9, लोतोली 27 केसीस जाल्यार नावेली 20 केसीस आसात. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.